So next, when x is subtracted from the number 9, 15 and 27, ही एक कंडिशन आहे. The remainders are in continued proportion. जो कितें रिमाइंडर उरतलो पळय तो इन कंटिन्यूड म्हणजे सेम रेशियो कंटिन्यू जातलो. What is the value of x? So x ची व्हॅल्यू फाइंड करून सांगला. सो जसे स्टेटमेंट्स दिला पळय तशेंच करा. x सबट्रॅक्ट करा फ्रॉम द नंबर. ओके, फर्स्ट नंबर 9 minus x, यो फर्स्ट नंबर झाला. दुसरो 15 minus x आणि थर्ड 27 minus x. कंटिन्यूड प्रोपोर्शन म्हटल्यार कितें? आता पळयच a raised to b equal to b raised to c. ओके, सो जे रेशियो असतले ते सेम असतले. सो हेजो फॉर्म्युला जो आसा पळय तो कसो जाता a upon b आणि b upon c. यो आणि यो मल्टिप्लाय. सो कितें जातलो b स्क्वेअर a into c येतलो. सो सेम वे हांगा तेच करप a b c हो फॉर्म्युला याद दवरप. केन्नाय हो वर्ड येतलो पळय प्रोपोर्शन. ओके, सपोज एक एक्झाम्पल दिता पयलीं मागीर आमी हें सॉल्व करया. सपोज तुमकां a ची व्हॅल्यू 4 दिल्या आणि c ची व्हॅल्यू 16 दिल्या आणि सांगला a b c हे जे आसा पळय हे कंटिन्यूड प्रोपोर्शनान आसा. ओके, सो आता हे फाइंड आउट कशें करतले पळोवयाच. b स्क्वेअर a into c. सो b स्क्वेअर a ची व्हॅल्यू 4, c ची व्हॅल्यू 16. सो 4 16 जा कितलो 64. सो स्क्वेअर रूट ऑफ 64 कितलो येलो आन्सर 8. सो अशे तरेन तुमकां एक क्वेश्चन येवंक शकता. हे आता आमकां हांगा दिताना पळय x ही कितें तरी व्हॅल्यू आसा ती सबट्रॅक्ट कर म्हटल्या मागीरूच आमकां a मेळटलो, मागीरूच b मेळटलो, मागीरूच c मेळटलो. ओके, सो मेथड हीच फॉलो अप सॉल्व करात. b स्क्वेअर सो कितें येतलो 15 minus x स्क्वेअर a into c. a आणि c हे दोन्ही मल्टिप्लाय करात. 9 minus x 27 minus x. सो आता हांगासर जर तुम्ही पळयलें जाल्यार हेका a minus b द होल स्क्वेअर फॉर्म्युला लागतलो. ओके, सो 15 स्क्वेअर मायनस 2 into 15 into x प्लस x स्क्वेअर आणि हांगासर हे स्ट्रेट मल्टिप्लाय जातले. सो फर्स्ट 9 minus x आणि 27 minus x हे जर मल्टिप्लाय केले 9 into 27 हो मल्टिप्लाय करात आन्सर तुमचो 243 येतलो. मागीर साइन मायनस 9 into x 9x मागीर मायनस यो 27x मायनस मायनस प्लस x into x x स्क्वेअर येतलो. ओके, सो आता हांगासर 15 स्क्वेअर कितलो येयलो आन्सर 225. मागीर नेक्स्ट मल्टिप्लाय करात 2 15 जा 30x प्लस x स्क्वेअर यो 243 हे दोन्ही x आसा ते मायनस मायनस प्लस. सो 27 आणि 9 मायनस 36x प्लस x स्क्वेअर येयलो. आता हो x स्क्वेअर कॅन्सल जाता. कसो हो प्लस हेवटेन आयल्यार मायनस जातलो म्हणजे ते डायरेक्ट कॉमन मायनस करायचं. सो x आहा ते एकीकडे हाडायचं मायनस 30x आणि यो मायनस आहा तो प्लस 36x. द 243 हो प्लस आहा तो मायनस 225. ओके, सो आता हांगासर मायनस प्लस मायनस 6x उरलो व्हडल्या नंबराची साइन. 243 सून 225 काडलो 18 उरलो. सो x इक्वल टू 18 upon 6. सो आन्सर x इक्वल टू कितलो येयलो 3 येयलो. सो हांगासर तुमकां ऑप्शन आसा 3. सो हेजे करेक्ट ऑप्शन नन ऑफ दिस. द नेक्स्ट 94 is divided into two parts in such a way that the fifth part of the first and the eighth part of the second are in the ratio 3:4. So the first part is. सो आमकां फर्स्ट पार्ट कितलो आसतलो तो आमकां फाइंड आउट करपाक जाय. आतां कितें गिवन दिला 94 हो डिवायड केला इंटू 2 पार्ट्स. ओके, सो गायज आता 2 पार्टान म्हटल्यार एक रफ वर्क पळय हांगासर फर्स्ट पार्ट हो सेकंड पार्ट. ओके, सो टोटल कितलो आसा 94. ओके, 94 हो जो नंबर आसा पळय तो 2 पार्टान डिवायड केला म्हणजे कितलो तरी सम आसतलो. हे 2 नंबर खंयचे तरी आसतले तेंची टोटल 94 आसतली. अशा तरेन हे डिवायड केले पार्ट. आता फुडें कंडिशन दिला इन सच अ वे अशा तरेन ते डिवायड केल्यात की दॅट द फिफ्थ पार्ट ऑफ द फर्स्ट. आता फर्स्ट पार्टाचो फिफ्थ पार्ट म्हटला. आता फिफ्थ हेजो मिनिंग कितें 1/5. ओके, फिफ्थ 1/5 सच टाइप ते कळ्ळें 1/5 here. सो 1/5 ऑफ द फर्स्ट पार्ट. आता फर्स्ट पार्ट कितें आसा खबर आसा आमकां ना. सो फर्स्ट पार्ट खबर ना ताका आमी x घेतले आनी हांगासर 1/5 पार्ट ऑफ x जालो प्लस सेकंड पार्ट जो आसा तो 8 पार्ट ऑफ सेकंड आसा. ओके, 8 पार्ट. आता 8 पार्ट म्हणजे कितें नाव 8 पार्ट मीन्स 1/8. ओके, सो 1/8 जालो ऑफ सेकंड. आता सेकंडाक आमी टर्म कितें घेतले आता आमकां एक खबर आसा की फर्स्ट पार्टाक आमी कितें घेतला x घेतला. ओके, सेकंड पार्ट आमकां खबर ना. सो सेकंड पार्ट जो आसा पळय तो एज इट इज दवरा तेंची टोटल कितली येतली 94. ओके, सो सेकंड पार्ट जो आसा तो आमी असो बरोवंक शकता पळय 94 हो प्लस आहा तो कितें जातलो मायनस x जातलो. काय सेकंड पार्टाक कितें बरयतले आमी 94 मायनस x म्हणजे 94 जर आमी फर्स्ट पार्ट जो आन्सर येता तो मायनस केलो जाल्यार आमकां कितें मेळटलो सेकंड पार्ट मेळटलो. ओके, सो तो आमी हांगा अशें बरयतले 94 मायनस x. ओके, सो हेंची टोटल येयली काय आन्सर कितें येतलो 94 येतलो. पण फुडें आतां आमकां सांगला की हे जे पार्ट आसा ते आर इन द रेशियो 3:4 दिला. ओके, सो रेशियो दिलो म्हणजे या फॉर्मान बरोवंक जाय फ्रॅक्शनान 3/4. ओके, सो आतां आमी कितें करतले फर्स्ट पार्ट हो असो बरोवचे सांडून आमी कितें बरयतले 1/2 बरयतले. हो रेशियो आमकां फ्रॅक्शन फॉर्मान दिला. सो हे पार्ट सुद्दां आमकां फ्रॅक्शन फॉर्मान बरोवंक जाय अशें बरोवपाक जाय. सो 1/2 येतलो. सो फर्स्ट पार्ट कितें आसा 1/5 ऑफ x आनी दुसरो पार्ट जो आसा तो तुम्ही हो 1 हेका मल्टिप्लाय करूंक शकता डायरेक्टली आन्सर 94 मायनस x अपॉन 8 येयलो. काय सो 1 into x सुद्दां x डायरेक्ट बरयल्यार चलता. आता कितें करपाक जाय तुमकां ह्यो रेसिप्रोकल करपाक जाय. रेसिप्रोकल म्हणजे
यो एक्स अपॉन 5 ह्यो एका मल्टिप्लाय करून एक्स दवरात. आता रेसिप्रोकल जाताना हांगा साइन कितें जाता डिवायडाची मल्टिप्लाय जातली, डिवायडाची मल्टिप्लाय सकयलो नंबर वयर वयतलो आनी वयलो नंबर सकयल येतलो अशें जातलें. एका रेसिप्रोकल म्हणटा काय 1/5 ऑफ एक्स आनी यो हो वयर गेलो वयलो नंबर सकयल असो येयलो. सो 3/4 साइड मल्टिप्लाय करा x इंटू 8 8x डिवाइड बाय 94 इंटू 5 470 येतलो कसो 95 जा 450 आणि 4 5 जा 20 450 प्लस 20 आणि 5 इंटू एक्स 5x इक्वल टू 3/4. ओके सो आता क्रॉस मल्टिप्लाय यो आणि यो 8 इंटू 4 इतलो येयलो 32x आणि हो मल्टिप्लाय करात 470 इंटू 3 0 3 जा 0 3 7 जा 21 आणि 3 4 जा 12 12 आणि 2 1450 मायनस 3 5 जा 50 सो 15x येईल. आता x x एकीकडे 32x प्लस 15x सो मायनस आता प्लस सो 1410 सो 32 प्लस 15 इतलो येयलो 47x 1410 सो x 1410 डिवाइड बाय 47. ओके सो ओके हाउ मागीर तुमी डिवाइड करतले 47 1410 ओके सो 47 आन हे 3 टर्म्स घेयात कित्याक 14 स्मॉल जातलो 3 डिजिट सो 47 इंटू 3 करून पळयात 1 3 4 जा 12 141 येयलो 47 3 जा 141 सो मायनस केलो हो 0 वयर गेलो. सो तुमचो करेक्ट ऑप्शन कितें येतलो. सो तो फर्स्ट पार्ट जो आसा तो 30 येतलो. आमकां फक्त फर्स्ट पार्ट सांगला, फर्स्ट पार्टाक आमी कन्सिडर कितें केला x केला. ओके सो ए इज युअर करेक्ट ऑप्शन. ओके नेक्स्ट सिमिलर टाइप आसा अ सम ऑफ ₹221 इज डिवायडेड अमॉंग x y एंड z. सो 221 रुपीज हे तिगाय भितून डिवाइड केल्या. ओके सेम वे x y z मध्ये हे 221 वाटून दिले तेमकां. सच दॅट आता पुढे कंडिशन x गेट्स ₹52 मोर दॅन y. आता हांगासून सेपरेट टाइप कंडिशन चालू आता. सो हांगासर ह्यो कंडिशन तुमकां बरोवन दाखयता. x गेट्स म्हणजे इक्वल टू 52 मोर दॅन y. आता केन्नाय मोर दॅन लेस दॅन असलो पळय तेच्या फुडलो जो टर्म्स आसा पळय तो पयलो घेवप आसता. y येयलो मोर दॅन म्हणजे कितें प्लस कितले मोर दॅन आसा 52 हे रिवर्स फॉर्मान बरोवपाचें आसता. गेट्स म्हणजे इक्वल टू x इक्वल टू 52 हो मागीर येतलो मोर दॅन लेस दॅन आहा जाल्यार लेस दॅन जाल्यार साइन मायनस मोर दॅन जाल्यार प्लस हो पयलो टर्म येतलो हो मागीर येयलो. ओके सो x ह्यो आमी कितें घेतले y प्लस 52. आता सेकंड कंडिशन दिल्या y गेट्स परत y गेट्स इक्वल टू 26 मोर दॅन z परत z प्लस 26 येयलो. ओके आता ह्यो ज्यो आसा टर्म्स पळय आता फुडें आमकां कितें सांगला आनीक दिवना झेटाचे रिलेटेड काय दिवना. द रेशियो ऑफ द शेअर ऑफ x y z रिस्पेक्टिवली इज. सो तिगांचो रेशियो ऑफ द शेअर्सचो रेशियो कितलो आसतलो पळय तो आमकां फायंड आउट करपाक जाय. सो आता एक्साच्या जाग्यार y प्लस 52 बरयलो एक्साच्या प्लेसीर कळ्ळें प्लस y आमी z प्लस 26 बरोवच्या पेक्षा एक याद दवरात असं बरोवपाक शकता आमी पळय आता कशें कित्याक खातीर आमकां हांगासर y येयला ह्यो y आमी एज इट इजूच दवरूंक शकता कित्याक मागीर हे सिंपल वेन वयतले म्हणून आनीकूय मेथड आसा पण ती लेंदी स्टेप्स जातले म्हणून म्हणटा कळ्ळें. सो y एज इट इज दवरा कित्याक हांगा तुमकां एक्साचो y मेळ्ळा ह्यो y एज इट इज दवरा ह्यो y दवरात. ओके आता आमकां जाय कितें z पळयात आता हो y हांगा हाडात हो y प्लस आहा तो मायनस 26 सो आमकां झेटाची व्हॅल्यू मेळ्ळी कितें y मायनस 26 सो y मायनस 26 ओके 221 y एज इट इज दवराच कळ्ळें. हेतून काय कन्फ्युजन हे करून घेवं नाकाच y एज इट इज दवरा आमकां y ची व्हॅल्यू दिल्या पण y आमी कन्वर्ट केला इंटू कितून झेटान. सो आता हे ब्रॅकेट ओपन करात 52 प्लस y प्लस मायनस मायनस म्हणून आमी हांगा ब्रॅकेट घातलेले जर मायनस असली मायनस मायनस प्लस जातली आसली हांगा कळ्ळें मायनस एज इट इज उरता प्लस मायनस मायनस. आता y पळयात कितले आसा 3 आसा 1 2 3 3y जालो. आता 52सून 26 काढलो कितलो उरलो 26 कळ्ळें 26 कसो उरलो प्लस 52 मायनस 26 आता 3y हांगा दवरात 221सून मायनस 26 ओके 221सून 26 काढलो कितलो उरलो 195 उरलो. तर y इक्वल टू 195 डिवाइड बाय 3 सो 3 6 जा 18 1 उरलो 15 3 5 सो y ची व्हॅल्यू कितली येयली 65 येयली. ओके आता आमकां रेशियो फायंड करून सांगला पळय तो ह्या हितून पुट करपाक जाय कितें जाता तो कंडिशन y प्लस 52 ह्यो कोण जालो x सो y कितलो 65 प्लस 52 सो 5 2 7 स 5 11. आता y ची व्हॅल्यू आमकां मेळ्ळ्या 65 z आमी आता फायंड करतले y मायनस 26 ओके z फायंड करतले आमी कशें y मायनस 26 y ची व्हॅल्यू 65 मायनस 26 ओके 15सून 6 काडले 9 5सून 2 काडले 3 उरलो ओके 39 सो 117 रेज टू 65 रेज टू 39. आता हो रेशियो पळय हे आन्सर मेळटा तुमकां तिगांचे ना हे आमी बरयला ते कितें x y z कळ्ळें तुमकां x तो सो हांगासर पळय x ह्यो 117 y आमी फायंड आउट केलो z 39 सो हे तिनूय टर्म्स जर पळयले तुमकां 13च्या टेबलान येता 13 कितले येता 9 जा 13 5 जा 13 3 जा सो हे ऑप्शन तुमकां हांगासर पळोवपाक मेळटलो. सो ए इज युअर करेक्ट ऑप्शन. सो नंबर रिलेटेड प्रॉब्लेम्स येयले सिमिलर टाइप जाल्यार ह्या मेथडीन तुम्ही सॉल्व करात.